सगळेच तुका काळजात कित्याक नियळ तुका सगळें सलवता काळीज म्हजें सगळें तुका काळजाता कित्याक नियळ तुका सगळें सलवता देखून आपूण साकून वारकोन कसलो एक सुत्रांत तुज्या बावडीर म्हजो देव सांगता तें सर्व भक्तीन सद्मानता तें सदाचें उद्धार सकस म्हूण मानता देव सांगता तें भक्तीन सद्मानता हें सदाचें उद्धार सकस म्हूण मानता Jesu, glória, Jesu, स्तुति, Jesu, महिमा, Jesu, अर्सितां तुका, Jesu, ओगोलशितां तुका, Jesu, हरदां तुका, Jesu, वैभव तुका, Jesu, जय तुका, Jesu, हालेलुया, E bupovi sacramentantascha Jesu, हांव तुका ह्या वेळा भक्तीन आराधन करता म्हजी तकली बागोवन तुजे मुखार भोव संतोशान नमस्कार करता हे जैत्यवंता जेजू भोव बळादीक जेजू तूं ह्या वेळा ह्या भोव वर्त्या सक्रमेताद्वारी म्हजे मुखार हजर आसाय तुका हांव ऋणी जावन आसा सोम्या कित्याक ह्या वेळा ह्या घडये तुवें म्हाका हांगासर आपयलाय तुका ह्या वर्त्या पुणशेतांत आराधन करूंक स्तुती करूंक आनी तुजें नांव पसारूंक म्हज्या सगळ्या जिणेंत हे भोव पवित्र क्रिस्ताचे जरी म्हजी आत्मीक आनी कुडीची तान ह्या वेळा निवार म्हूण मागता हांव तुका सोदून आयला सोम्या हांव सोदीत आसा सोम्या सगळ्या म्हज्या जिणेंत जिणे पयनान कित्याक तुजे विने हांव जियोंक शकना हर एक फावटी हांव तुजेशी येतना सोम्या तुजो चड आनी चड आनंद भोगूंक हांव अपेक्षिताना सोम्या कितली दादोसकाय ह्या तुज्या हजरपणान हांव भोगता सोम्या एक वर तुवें म्हाका फोव केलाय सोम्या तुजे संगी हांवें वो वेळ करसूंक तशेंच सोम्या जेजू क्रिस्ता ती दादोसकाय म्हज्या जिणेंत जोन घेवंक म्हज्या जिणेची बेजाराय कश्ट हें सर्व हांव तुका भेटोवन दिता आसतना
कितलो संतोष आनी आनंद म्हज्या काळजान भोगता सोम्या ते म्हजें जावन हांवें तें सांगूंक साध्य ना आनी तुजे समोर म्हाका म्हज्या काळजाक शांती समाधान दी सोम्या म्हज्या आत्मीक पयनान चड आनी चड रोंबोवन म्हजी मोतीची विराराय पयस कर संतोष समाधान आपणून सोम्या ह्या वेळा हांव हें आराधन मिसाच्या बलिदानान भाग घेवन फाटी वेता आसतना तो खरो संतोष म्हज्या कुटुंबांतय म्हज्या शेजारांतय म्हज्या भाव भयणी थंय वांटोवन तूं पाव कर सोम्या तुजो माधुर संगात भोगोवंक आज ह्या घडये ह्या दैवीक पयनांत हांव भयण करता आसतना म्हाका तूं वेंगोवन धर सोम्या तर मोगाच्या भाव भयणीनो खरो संतोष आनी आनंद आमी भोग्या ह्या घडये ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत हांव जेजू प्रकाशीतपणान आमकां पावतलो उक्तें करया आमच्या काळजांचे दार आमचे मोतीची दार आमच्या कुडीची दार ही दारां आमी उक्ती करता आसतना सोमी जेजू क्रिस्त प्रवेश जातलो कशें भावा जाकेवाक म्हणलें सकला देव हांव तुजे घरी येवंक अपेक्षिता आनी ह्या घडये मोगाच्या भाव भयणीनो आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमच्या दारांनी प्रवेश जावन काळजां मनान आनी कुडींत येवंक अपेक्षिता तांकां आमी स्वागत करूंक जाय तर ह्या वेळा परत आमी आराधन करया गावन गीत आराधने तंदेये आराधने सुवे आराधने आत्मने एका देवाने आराधने तंदेये आराधने सुवे आराधने आत्मने एका देवाने आराधने आराधने एका देवाने आराधने आराधने एका देवाने आराधने आराधने एका देवाने आराधने आराधने एका देवाने Alleluia, 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 Alleluia. ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ
बसात. मोगाच्या भाव बहिणीनो, अर्गां जावन आसात मनशा जिविताची स्तुती. हर एक पटी जेन्ना आमी देवाक अर्गां दिता तेन्ना आमी वळखून घेता देव आमकां आशिर्वादीत करना आसा, देव म्हाका पावता. तर देवान आमकां विविध रितीन आशिर्वादीत केला. जर हांव हांगासर ह्या पूर्ण शेतांत हजर आसा तर म्हाका देवान हांगासर आपोवन हाडला, जिवंत दवरला फकत अर्गां स्तुती पाठोवंक. त्या देखून आमची काळजां म्हण आमी उक्ती करया मोगाच्या भाव भयणीनो, पाठोवंक अर्गां स्तुती. विविध रितींनी आमच्या कश्टा वेळार देव आमकां पावला. विविध रितींनी आमच्या जिणे पयनांत देव म्हाका पावता म्हळ्यार दृढ विश्वास ह्या वेळार आमी उचारूंक जाय आनी वळखून घेत आसतना ताची स्तुती करूंक जाय. तर तुमची जप जावन दी, अर्गां तुका सुम्या जेजू, अर्गां तुका सुम्या जेजू. म्हजें जिवीत तुज्या आशिर्वादांनी भरलेल्या खातीर, अर्गां तुका सुम्या जेजू. म्हाका देन्यांनी तुवें नटयल्या खातीर, अर्गां तुका सुम्या जेजू. कुटुंबां जिवितांत संतोष दिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुम्या जेजू. दिसपरतो ग्रास जोडोवंक म्हाका कृपा जोन दिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुम्या जेजू. बरी भलायकी दिवन तुवें म्हाका हांगासर आपोवन हाडल्या खातीर, अर्गां तुका सुम्या जेजू. म्हज्या कामांत तिरासान दिवन आशिर्वादीत केल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुम्या जेजू. तुजो संगा सदांच म्हाका दिवन म्हजी वाट चलयल्या खातीर, अर्गां तुका सुम्या जेजू. म्हाका तुवें देन्यांनी नटयल्या खातीर, अर्गां तुका सुम्या जेजू. कुटुंबांत सेवा करूंक म्हाका प्रेरीत केल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुम्या जेजू. कुटुंबांत समाधानान उलोवंक म्हाका तुवें प्रेरीत केल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुम्या जेजू. सदांच बरें उलोवंक बरें करूंक म्हाका आदार दिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुम्या जेजू. पिडेशिडेंतले म्हाका निवारल्या खातीर, अर्गां तुका सुम्या जेजू. म्हज्या पिडेशिडेंत तुवें म्हाका दृढ केल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुम्या जेजू. पिडाशिडा गूण जावना तरी ती पिडा सोसून व्हरोंक म्हाका तुवें दृढ केल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुम्या जेजू. म्हजे मोतीक समाधान दिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुम्या जेजू. म्हज्या मागण्यांक कान दिल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुम्या जेजू. तुज्या कुडी रक्तान म्हाका पोशीत केल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुम्या जेजू. म्हजें जिवीत तुज्या बेसांवांनी भरलेल्या खातीर, अर्गां तुका सुम्या जेजू. जायती म्हज्या जिणेंतली योजना, म्हज्या कुटुंबांतली योजना पोंता पावोवंक तुवें आशिर्वादीत केल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुम्या जेजू. आमाचो मेस्तां कृपेन नटयल्या खातीर, अर्गां तुका सुम्या जेजू. बरी जतन करन पावते परी म्हाका खरी वडिलां पावो केल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुम्या जेजू. क्रिस्ती शिक्षणान म्हाका तरबेत दिवन म्हजो खरो भावार्थ जियोवंक प्रेरीत केल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुम्या जेजू. खरो मोग म्हज्या भाव भयणी तावन पावो केल्ल्या खातीर, अर्गां तुका सुम्या जेजू. तुमचे उले तुमी आतां मेळोव येता. अर्गां तुका सुम्या जेजू, अर्गां तुका सुम्या जेजू, अर्गां तुका सुम्या जेजू. अर्गां तुका सुम्या जेजू. अर्गां तुका सुम्या जेजू. अर्गां तुका सुम्या जेजू. अर्गां तुका सुम्या जेजू, अर्गां तुका सुम्या जेजू, अर्गां तुका सुम्या जेजू, अर्गां तुका सुम्या जेजू, अर्गां तुका सुम्या जेजू. वै मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाक आमी अर्गां पटयली ह्या वेळा. देव
आमकां परत आनी परत आशिर्वादीत करता कित्याक ताजो अधिकार ताजी बेसांवां तशेंच ताजो सांगत पळोवन आमी स्तुती अर्गान दिवन वर्णिला आनी ह्या वेळा आमी गाव्यांक गीत कुटुंबान म्हज्या वावरान म्हज्या पेज नंबर 118 कुटुंबान म्हज्या सर्व आमी उबे रावया कुटुंबान म्हज्या वावरान म्हज्या जेजू जेजू तुये रावो जेजू तुये जेजू जेजू तुये रावो जेजू तुये जेजू मोगाळ तुये जेजू मोगाळ तुये जेजू जेजू तुये रावो जेजू तुये जेजू जेजू तुये रावो जेजू तुये कुटुंबान म्हज्या एक वोट दितो कुटुंबान म्हज्या मायभास दितो जेजू जेजू दितो एक वोट मायभास दितो जेजू जेजू दितो एक वोट मायभास दितो तुटा मुझे संतोषान भरतो तुटा मुझे उल्हासान भरतो जेजू जेजू भरतो संतोषान उल्हासान भरतो जेजू जेजू भरतो संतोषान उल्हासान भरतो जेजू मोगाळ तुये जेजू मोगाळ तुये जेजू जेजू तुये रावो जेजू तुये जेजू जेजू तुये रावो जेजू तुये जेजू जेजू रावो जेजू तुये काळजान म्हज्या मनान म्हज्या काळजान म्हज्या मनान म्हज्या जेजू जेजू तुये रावो जेजू तुये जेजू जेजू तुये रावो जेजू तुये हालेलुया हालेलुया महिमा जेजू अर्गान जेजू वंदन जेजू आराधन जेजू महिमा जेजू अपलाप जेजू स्तुति जेजू आराधन जेजू महिमा जेजू आराधन जेजू हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया. दयाकन बसात. मोगाच्या भाव भयणीनो, ओ वेळ जावन आसा पवित्र आत्म्याक आपोवणे दिवचो. देवाचे उतर आयकुच्या पयलें आमी आमकां समितार करूंक जाय. आमी सर्वांनी पवित्र आत्म्याक घेतला तें करे, पूण परत आनी परत ताजो अनुभव जोडूंक जाय. तो प्रेरक आत्मो आमा सुमेस्ता देवाच्या उतरांनी बळवण करता मात्र न्ही आसता. ते उतर चड आनी चड आमच्या मोतीन कसोवंक, आमच्या आत्म्यान रोमोवंक आनी तशेंच त्या परमाने जिवंक तो क्रिस्तचो प्रेरक आत्मो पवित्र आत्मा आमा सुमेस्तांक दृढ करता. तर आमकां आमी आयते करया. सर आमची विराराय वेगळा सर, जे कितें आकांत आमच्या जिणेंत आमच्या जिवनान भोगता ती आमी ह्या भोवपळी सक्रामेंतांतल्या जेजूक भेटोवन दिवया. आनी आमचें काळीज मन आनी आमची सगळी कूड एकाग्रत स्वभावांत आमी एकवटीत करया आनी आमकां आमी तयार करया. हात आमचे उक्तें करया. आमचे दिश्ट भोवपळी सक्रामेंतांतल्या जेजूचे कंसोवया वा आमचे दोळे तांपोवन आमी पवित्र आत्म्याचो अनुभव घेवन देवाच्या उतरांत आमी प्रेरीत जावंक ताजो आदार आमी मागया. सर्व आम्ही सांगता तुझे जरी म्हाका येवंगी सोम्या तुझे जरींतले पियेवंगी सोम्या तुझे सोम्या येऊ मागदी पियेऊ मागदी जियेऊ मागदी. मोगाच्या भाव भयणी, जर तर या पवित्र जरीक आमी अत्रेकता येवंक अपेक्षिता तर मात्र आमी त्या पवित्र आत्म्याची सकत देणी आमी पिवंक शकता, त्या प्रमाणे जिवंक शकता आनी तें जिवीत आमच्या कुटुंबांत रिफ्लेक्ट जाता आनी थंयसर पवित्र आत्मा आमचेर आसा म्हूण आमी समजून घेवंक शकता. मागया दृढपणी काळजाच्या रुदानान आमी उक्तें करून आमी मागया तुजे जरीक म्हाका येवंक दी सोम्या, तुज्या जरींतले म्हाका पियोंक दी सोम्या, तुजे जरींत म्हाका जियोंक दी सोम्या. तुजे विन आमी जियोंक शकना, त्या आत्म्या विने हांव जियोंक शकना. कशें अपोस्तल त्या आत्म्या विने जियोंक सकोंक ना आनी जेन्ना तो आत्मो तांचेर आयिल्लो तेन्ना ते दृढ जाले आनी क्रिस्ताक धैर्यान परगटोवंक लागले. तांचे जिवीत क्रिस्ताचे जावंक शकले. त्या प्रमाणे जावंक जाय. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्यो सर संगती ह्या वेळार साध्य कित्याक
पवित्र आत्मा आमचे मुखार आसा तुजो अनुभव आमी जडया आनी गावया स्पिरितांतय म्हाका येवंक दी सोम्या स्पिरितांतय पियोंक दी सोम्या स्पिरितांतय जियोंक म्हाका दी सोम्या येवंक म्हाका दी पियोंक म्हाका दी जियोंक म्हाका दी तर गावया स्पिरितांतय म्हाका येवंक दी सोम्या स्पिरितांतय पियोंक दी सोम्या स्पिरितांतय जियोंक दी सोम्या येवंक म्हाका दी पियोंक म्हाका दी जियोंक म्हाका दी येवंक म्हाका दी पियोंक म्हाका दी जियोंक म्हाका दी येवंक म्हाका दी पियोंक म्हाका दी जियोंक म्हाका दी तर सर्व आम्ही उभे राहूया देवाचे उतर आम्ही कान दिवन ऐकूया जुआंचो अध्याय 25 जेजू लोकांक सरोवराचे पेले तडीर मेळ्ळो तेन्ना ते ताजे लागीं म्हणाले मेस्त्री तूं हांगा केदाळा आयलोय जेजून जाप दिली सतस हांव तुमकां सांगता म्हाका तुमी सोदतात तुमी खुना देखल्यो देखून न्हय बगार दादोशी जाता पर्यान तुमी उंडे केले देखून नाच जाता तसल्या खाना खातीर तुमी वावुरचे न्हय बगार वावुरा तुमी सस्नीक जिणेक बाळटा तसल्या खाणा खातीर हें खाण मनशापू तुमकां दितलो कित्याक देवा बापान ताजेर आपल्या अधिकाराची मोर घाल्या थवळ तांणी जेजू लागीं विचारले देवाक मानवता तसल्यो करण्यो आदारूंक आमी कितें करी जाय जेजून तांकां जाप दिली देवान धाडलेल्याक तुमी सत्मनी जाय हीच ताका म्हणटा ती करणी ते ताका म्हणाले तशें जाल्यार आमी पळोवन तुका सत्मनशे तूं कसली कुणाक कर दाखयताय कसली करणी तूं करताय ताणें तांकां उंडो खावंक दिलो म्हणून पवित्र पुस्तकी सांगलेले प्रमाणे आमच्या पुर्वजांनी अरण्यान मान्ना केले न्हय जेजून तांकां जाप दिली सतस हांव तुमकां सांगता सर्गींचो उंडो मोइजेन तुमकां दिवंक ना बगार खरो सर्गींचो उंडो म्हजो बाप तुमकां दिता कित्याक तो सर्गींत हांव देंवता आनी संवसाराक जिवीत दिता तोच देवाचो उंडो तांणी म्हणलें सायबा हो उंडो आमकां सदांच दी जेजून ताका सांगलें हांवूच तो जिविताचो उंडो म्हजे सशी येता तो केदींच भुकेवचो ना म्हाका सत म्हणटा तो केदींच ताणेवचो ना देवाचें उतर हें दायकन बसात मोगाच्या भाव भयणीनो श्रीमान सिप्रियन कुटुंबादार मनीस जावन आसा आनी तो आपले पत्नी संगी आनी आपल्या भुरग्यां संगी कुटुंबान जियेता तरी आमाली पियोन असो ओ व्यक्ती जावन आसलो आमाली सेवाने द्वारे कुटुंबांत झगडी उपजताली कुटुंबांत ना समाधान आनी हे साबार कुटुंबांनी आमकां पळोवंक मेळटा अशें
ताजी पतीन भुरगीं कंगाल जावन आसली ताजी पतीन सदांच देवळाक वचून देवा लागीं उचन सांगताली म्हज्या पतीक एक फावटी ह्या आमाली पिडेत हांव निवार सोम्या आनी म्हज्या कुटुंबाक शांती समाधान दी अशें वर्सान भर ती मागूनच आसली पूण एक दीस देवान तिजें मागणें आयकलें ओ आमाल पियोने वरवीं देदेस्पोर जावन तो चिंतूंक लागलो हांवें बदलूंक जाय आनी तो पोट्टा रितेरी गेलो आनी थंयसर तो व्हडा भक्तीन व्हडा काळजाच्या रुदानान मागता आसतना ताणें केल्ल्या सर अन्याय ताच्या पत्नीक आनी भुरग्यांक केला अन्याय चिंतून तो दुकां गळटा आसतना भोव सक्रामेदासच्या जेजून ताका आपडलो आनी ताका निवारलो आनी तो खरो आनी बरो मनीस जालो आनी रिती सोमतच तो घरा फाटी येता आसतना आनी ताज्या फ्रेंड्सां संगात्या मेळटा आसतना तांणी परत ताका आपयलें आमी बारांक वचून आमी पियोवया तूं रितीर जावन आयलाय पूण सिप्रियन म्हणलो हांव तुमचे संगता येना कित्याक तुमी जेजू क्रिस्तान म्हाका आपोवन गूण केला तेन्ना ह्या भावाची केळकुळा करून ते म्हणाले तो तुजो जेजू इश्ट काना नगारी उदक आसले वायन केल्लो तो जावयेत तूं सोरो पिवचे तुवें रावयलाय पूण श्रीमान सिप्रियनान तांकां सांगलें हांव जाणा जेजून काना नगारी उदक आसले वायन करून बदललें तें खरें हांव म्हज्या दोळ्यांनी तें पळोवंक ना पूण हांवें वाचलां आनी हांव मिसांत भाग जाता आसतना मिसांत हांव वाचता आसतना ह्या जाकांनी हेज्या विशयान साबार फावटी सांगलां शर्मावांत पूण हांवें पिवचो तो सोरो ती विस्की आनी वायन ताणें म्हज्या भायले भुरग्यांक पोटाचें खाण कुडीचें नेसान जावन बदलिला त्या देखून हांव केदींच आमाल सेवान करचो ना वय मोगाच्या भाव भयणीनो तुमी जेजू क्रिस्त आमचें जिवीत बदलिता आनी कशें तो बदलिता फकत ताकाच आमाचो मेस्तांक दिवन आमची जिणी तो बदलिता पूण साबार फावटी जितले फावटी आमी पवित्र बलिदानान भाग घेता जितले फावटी आमी ह्या भोव सक्रामेतां सुमेज आराधन करता आमी समजूंक शकना कित्याक साबार फावटी ते सदांचे जावन वेता आनी त्या देखून ह्या वेळा आमी जाणा जावंक जाय सुमी जेजू क्रिस्त आमकां भेटता एक पवित्र बलिदानान ताज्या उतरान तो आमकां भेटता आनी आमकां पोशीत करता त्या ताज्या कुडी रक्तान आमकां पोशीत करता तशेंच पवित्र आराधनांत ताका आमी आराधन करता आसतना तो आमच्या काळजांत प्रकाश बरी जावन जियेता त्या देखून आमची जिणी दैवीक आनी आत्मीक जिणी जावंक जाय क्रिस्ताची सदांच क्रिस्त जावन बदलूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय देव आमकां खाण दिवन पोसता जुवांच्या शुभवार्तेंत आमी आयकलें जशें इस्रायल परजेक देवान मन्ना दिवन पोसलें तशेंच देवान वेळ घडी येतच ताज्या एकल्याच पुताक आमाचो मेस्तांक दिवन खाण जावन बदलिले सदांच ताजी जावंक सदांच ताजे संगी आमी सोमकूंक सदांच ताजो उगडास दवरून ताणें बसयलेल्या त्या गांवांक आमी पयन करूं त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो आमी चुकोवन पडटा तें खरें
चुकोन पडून आमी देवातां पयस वेता तें खरें, पूण हर एक आमच्या पोटण्या वेळा, हर एक आमच्या पोटण्या वेळी देव आमकां जागयता, उठयता आनी फाटीं तो आमकां हाडटा. त्या देखून आमी धांवन धांवी येता. जेन्ना आमच्या जिणेचे कश्ट ताजो भार चड आनी चड जड जाता, तेन्ना आमी येवचें खंय? देवा समोर येवन आमी प्राजिताच्या सक्रमेंतां भाग घेवन देवाचे ते आशिर्वाद एब्सोल्युशन जोन घेवन देवाचो परत आमी मोग करूं मुखार सरता. न्ही मोगाच्या भाव भयणीनो, त्या देखून मनशा जिवितान आमी पडटा तें खरें, पूण देवाची कृपा आशिर्वादा 100 वांट्यांनी आमचे संगी आसात म्हळ्यार आमी उगडासान दवरूंक जाय, विसरूंक नजो. सांजू हांव आमकां शिकयता, जेजूस खरें खाण जावन आसा, तोच जिविताचो उंडो. आनी जेन्ना आमी ताजेर पांचेनी दवरून ताका आमी सेवता, तेन्ना तो कृपा जावन परिवर्तीत जाता, पोषण जावन परिवर्तीत जाता. आनी सगळें आमचें जिवीत, आमचें चिंतप, आमची करणी जावंक पावता देवाच्या वाटेची, कृपेन भरलेली. जेन्ना आमी कुटुंबां जिवीत जियेता थंयसर समाधान उपजोवची आनी तशेंच एकामेकाक कुमोग जावन परिवर्तीत जावची. त्या देखून इंडिकेशन जावन आसा न्ही, सायन जावन आसा आमच्या कुटुंबा जिवितान. जर हें आमच्या जिवितान घडना, तर जर हांव म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या भाव भयणी भेटता आसतना थंयसर राग उपजाता, तर थंयसर एकामेकाक कुमोग करिना, तर हांव क्रिस्त जावन बदलूंक ना. हांव क्रिस्ताच्या कुडींत हांव जियेना, पोशीत जायना. हांवें बदलूंक जाय. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, हाका आमी संपूर्णपणी खालतेपणी समर्पण करूंक जाय आनी देवाक आपणूंक जाय. आनी कशें आमी आपणोवचें? ताका आशेवन चड आनी चड जेन्ना हांव आशेता, तेन्ना चड आनी चड तुमी जेजो क्रिस्त म्हाका लाभता आनी हांव क्रिस्ताचो जावंक शकता. हे क्रिस्ताचे खाण मोगाच्या भाव भयणी 3 संगती आटापता. पयले, एवकरिस्तांतलो जेजू आमकां जिवीत, आमचें जिवीत पोसता. क्रिस्ता वरवीं मात्र आमी आमचें जिवीत पोशीत करूंक शकता. आमी जाणा आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना विविध खाणां आमी सेवता, पूण जेन्ना आमची मोठाय वाडटा, जेन्ना पिडाशिडां वाडटा, तेन्ना आमी समजून घेता हें खाण आमकां केदींच आमकां बरी भलायकी दिना. पूण जितले पोटी आमी क्रिस्ताक सेता, तेन्ना आमी तो भोगचो तो आनंद, आमची ती जावची ती परिवर्तन, आमी करची ती कामां सदांच देवान येवजिली जावन आसा. हेरांक बरें करूंक, हेरांक भोगसोवंक, हेरांक आपणोवंक आनी तशेंच खरेपणी मुखार सरूंक फकत जेजूच्या नांवान. ते देखून जेजू देवाचो पूत मोगाच्या भाव भयणीनो सस्नीक जिवीत दिता. तो आमचो आत्मो पोसता, तो आमचो भावार्थ तीर करता, तो आनी आमची जिणी बागेवन करता. तो दुसरें जावन आसा एवकरिस्तांतलो जेजू आमचें जिवीत स्वादिश्ट करता. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां खाणा जेवणाची आशा आसता, जें खाण जेवण आमी सेवता तें स्वादिश्ट जावंक जाय. नांतर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी विविध रितीन त्या खाणा जेवणाचो विमर्श करता. तातूंत मीठ इल्लेशें उणें आसलें, ताका इल्लो मसाला आनीक पडा जाय आसलो, अशें तें खाण केदींच आमच्या जिवाक लागना. कित्याक आमी तातूंत संतुश्ट जायना. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो,
जर खऱ्या काळजा मनान आमी सुम्या जेजूक सेवता ताजे मुखार येता ताजे उतर आमचे करून घेवन ते आमी जियेता तेन्ना आमी भोगचो तो आनंद तो स्वादिश्ट वेगळोच जावन आसा कित्याक तो स्वादिश्ट आमी हेरां संगी आमी तो विवरसूंक जायना कित्याक आमच्या जिणेन कितें जाता म्हणल्यार आमी नेनाव आनी तसली क्रिस्ती जिणी जावंक जाय पूण आमी सबार रितीन सुकोवन पडटा तें खरें कित्याक आमी खरी पत्येनी जेजू क्रिस्ताच्या हजरपणाचेर ताचे उतराचेर आमी दवरना देवाचें उतर फकत एक उतर म्हणल्यार आमी उतर म्हणल्या भाशेन आमी वाचता त्या देखून ह्या उतराचो भोव अर्थ आमकां समजना मात्र न्ही आसता हेजी बळवंतकाय आमी नेनारपणान आमी जियेता मोगाच्या भाव भयणीनो क्रिस्ताची कूड आनी रगत जे कितें आमी खरेपणी पातयता तो उंडो आनी वायन क्रिस्ताच्या माचा रक्तान बदलता म्हणल्यार आमी नेनाव साबार फावटी आमी थोडे फावटी न्हीद काणगी वा आमची मोत खंयसरी दवरून आमी मिसांत हजर जाता तशें जें कितें ह्या आल्तरेर घडटा तें आमी नेनारपणा म्हणल्या भाशेन आमी भाग घेता आनी जें कितें इगर्ज मातेन आमकां करूंक सांगलां तें आमी करता आनी आमी घरा पाटी वेता त्या देखून घरा भितर पांय दवरता आसतना थंयसर झगडी समाधान आसना एकामेका थंय बरें उतर उलोवंक आमच्यान जायना त्या देखून करया मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू क्रिस्ताचे जिवीत आमच्या जिवितांत स्वादिश्ट जेन्ना ह्या सर सक्रामेंतांनी आमी भाग घेता उक्तें आमी करया स्वागत करूं तें पोशण जावंक पोशीतपण आमच्या जिवितांत तिसरें जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो एवकरिस्तांतलो जेजू आमचे जिवीत सस्तनाचें करता गलत घरां बरयल्या पत्रांत आमी वाचता अध्याय 2 वाक्य 20 सा पावलाची उतरां आतां हांव न्हय बगार क्रिस्तच म्हजे थंय जियेता आनी अशें आमी म्हणटा आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो आमचें स्वादिश्ट जिवीत जावंक जाय सस्तनीक जिवीत कित्याक हर एक मेट आमी तें जियेता तें आमच्या निमाणे जिविताक आपोवन व्हरनाचा आनी ताका तयाराय करनासा त्या देखून जर एकलो व्यक्ती देवाचेर पातयेनी दवरीत वा देवाचेर पातयेनी नासतना आसात पूण निमाणी घडी देव सोमेस्तांक ताजे सची ओडटा त्या देखून जेन्ना म्हाका खुर्सार उबरता तेन्ना सोमेस्त मनशा कुळाक हांव ताजे म्हजे सची ओडटलो आनी म्हजी सोडवण तांची जावं पावतली देव हर एकल्याक तांच्या जिवितांत तयाराय करता ती वाट सस्तनी जिविताक रिगोवंक त्या देखून जो कोण हें खान सेवता तो सस्तनाक जिविताक पावतलो मरान पावचो ना जो अध्याय 6 वाक्य 51 कित्याक जेजू देवाचो पूत तो सदांच जियेता तो सदांच म्हजे थंय आसा आनी सदांच म्हज्या दृश्टिकोनान तो म्हाका ताज्या त्या सस्तनीक बिडाराक पावयता म्हणलो बरो असो आमचो जावंक जाय तर मोगाच्या भाव भयणीनो सुम्या जेजूचे दृढ विश्वास आमी दवरता आसतना आमी समर्पण दिवंक जाय संपूर्णपणी समर्पणात ही गरजेची पत्कां अचकत काय वळखून घेवंक मात्र न्हय आसता आमचें जिवीत पेटोवन दिवं त्या अचकत काय मोगाच्या भाव भयणीनो देव आमकां उबरतलो आनी चलयतलो आदर त्या वाटेक सता नितीच्या संतोष समाधानाच्या तशेंच भक्षणाच्या आनी मोगाच्या वाटेक तर आमी सगळो जेजूक म्हणलें गीत गायता आसतना आनी देवाचे आशिर्वाद आपणूंक आमी मुखार सरता आसतना भेटोवन दिवया मोगाच्या भाव भयणीनो देव आमच्या जिवितांत भितर सरोवन दी आनी बदलोवन दी आमचें जिवीत सदांच थदान भोग जोडोवंक आमच्या जिवितांत
जो कोणाक दिंबी घालूंक साध्य आसा तांणी दिंबेर पडयेत, उबे रावतल्यांनी उबे राव येता, बसतल्यांनी बस येता. पूण आमची दिश्ट खंयचो दवरया ह्या भोवपवी सक्रामेंतांतल्या जेजू. बहिणीनो, मत्तेयूस अध्याय 5 वाक्य 11 ते 12 आमकां प्रत्येक कोणी उलो दिवन आसा. मुजे पासत तुमकां आत्मान सुसोवंक दगदनी बगोवंक आनी चड तरांची घडपाक कर तुमचेर आड उलयतात ते आयकूंक मेळ्ळा जाल्यार तुमी कितली बागी संतोश आनी उल्हास पावा, कित्या सर्ग राजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तुमचे आदी असलेल्या प्रवाद्यांकीत आनी तशेंच दग दिल्यात. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, सभा रितींनी आमी कश्ट भोगता. कश्टांत आसून देदेस्पोर जावन आमी देवातां पयस मातने आसता. देवाक विविध रितीन आमी सवाल करता, कित्याक सुमया हे कश्ट, कित्याक सुमया हो अन्याय म्हज्या जिवितान. वय ही सवालां साध्य जावन आसात आनी मनशा जिविताची जावन आसात. पूण देव ह्या कश्टा वेळार, ह्या आमच्या निरसपणा वेळार वाट चलयता म्हणल्यार आमी नेनाव. त्या देखून दृढपणी देवाच्या उतराचेर पातयेवन आमी रावोंक जाय. देव आमकां पावतलो, एक दीस म्हाका उबारतलो आनी आशिर्वादीत करतलो, जैत्यवन करतलो. तर आमच्या भाव भयणी मुखांतर आमी चुकोवन पडल्या, आमी आमच्या भाव भयणी दुखयलां तर भेटोवन दिवया मोगाच्या भाव भयणीनो. संपूर्णपणी ह्या भोवपळी सक्रामेंतांतल्या जेजूक, स्वामी जेजू क्रिस्त म्हाका पावतलो. स्वामी जेजू क्रिस्त म्हजे संगे आसून म्हजे झुजतलो आनी हांव समाधानाचो व्यक्ती जावं. हेरांची जिणी मात्र न्हय आसता, म्हजी जिणी संपूर्णपणी बदलोवंक शकतलो म्हणले दृढपणी पातयेवन समर्पण दिव्या. सर्व सावनिता, सर्व सावनिता, सगळं स्माका समर्पिता. मोगाच्या भाव भयणीनो, कुटुंबा जिवीत आमी पळयत आसतना, जियेत आसतना आमी जनाव सबारपुटी सोडून करता. म्हजीच आवय बापय तांकां मान दिनासतना, गौरव दिनासतना मोगाच्या भाव भयणी सबारपुटी हांव चुकोवन पडटा. उदयप्रायेक तांणी पावल्या जावं पुरो मोगाच्या भाव भयणींनी. सबारपुटी हांव नेनरपणान जियोवन तांकां उलयता. सबार रितींनी हांव तांकां मोती तशेंच काळजाक दुखयता आनी ती वडिलां दुखां गळयना तरी काळजाचें रुदन तांणी देवा मुखार उसारता. त्या देखून सबारपुटी आमी तेच्या आशिर्वादाक घेवंक मुखार सरना. ते आशिर्वाद आमची जावंक पावनात, कित्याक आमच्या वडिलांक, आमच्या भाव भयणीक आमी दुखयता. त्या देखून जाग्या आमी जावया, दुखोवचें नाका. हेरांक आमी आपणोवया, हेरांक आमी समजून घेवया. जें काम आमच्यान करूंक जायना तर आमी उगेच रावया, तांचे पासून आमी मागया. आज जें कितें ही आशिर्वादां आमचे जावं पयस सरल्या ती आमी फाटीं हाडूंक जाय आनी ती आशिर्वादां आमच्या जिणेंत, आमच्या कुटुंबांत 100 वांट्यांनी ती फळां बरी जावंक जाय. फकत तांकां गौरव दिव, तांचें उतर आयको, जें कितें आमच्यान साध्य तें कर, तांकां संतोश बरी दवर न्हू. आमी पळयता तर खंडी जावन
तांणी आमकां आशिर्वादीत करतले आनी देव आमकां परत आशिर्वादीत करतलो. तर आमची सुखी वळखून घेवनच काय वळखून घेवन आमकां आनी तांकां भेटोवन दिवया. सर्व सावन दिता, सर्व सावन दिता, सगळं स्मारा मोगाच्या भाव भयणी सबारपोटी आत्मीकतान आत्मीक बुकवाओ ती निवार नासतना म्हळ्या भाशेन देवाचे उतर तशेंच पवित्र बलिदान सारक्या रितीन आनी गौरवान ते आचरण करिनासतना हांव देवाच्या आशिर्वादांत हांव पळोवन धांवता आनी परत नेनरपणान हांव जियेता. म्हाका जाय ती आत्मीक सकत, म्हाका जाय ती आत्मीक सकत सदांच जिवाळ दवरची. नांत हांव ह्या लौकीक जिवितांत संपोवन पडटलो मात न्हय आसता. देवात हांव चड आनी चड पयस वेतलो. भेटोवन दिवया जें कितें देवा विरोध हांवें केला ते चड संगती ह्या वेळा आमी भेटोवन दिवया. देव खरेपणी आम्हा समेस्तां बक्षितलो, आपणयतलो आनी खरें आशिर्वाद खरें पोशण तो आमकां जातलो म्हणून बरोवस आमचो जावं दी आनी परत आमी भेटोवन दिवया. सर्व सावदिना, सर्व सावदिना, सगळं स्मारा मोगाच्या भाव भयणी जें कितें उणेपण म्हज्या जिवितांत आसा, आमच्या कुटुंबांत आसा, कुटुंबाच्या सांद्या थंय आसा, आमच्या भाव भयणी थंय आसा, ती सर्व आमी भेटोवन दिवया. आनी मानेपोटी सोम्या जेजूचेर दयाळाची दिश्ट लावन आमी म्हणया सर्व हांव भेटोवन दिता सोम्या म्हाका तूं पाव. सगळं सावन दिता, सर्व सावन दिता, सगळं म्हाका सर्व दारा हांव समर्पिता. मोगाच्या भाव भयणी काळजाच्या अत्तुरेक आमी उबारून दिवया. आशिर्वाद घेवच्या फुडें भेटोवन दिवया. जे कितें आमी आशेता, जे कितें आमच्या कुटुंबांत आमची भाव भयणी आशेतात, जे कोणें आमकां मागोवंक आमचे लागीं विनंती केला त्या आमच्या भाव भयणीक आमी भेटोवन दिवया. सोम्या जेजू क्रिस्ता हांगासर ह्या पूर्ण शेतांत आसात ही तुजी भाव भयणी दिमेर पडल्यात, थोडी उबे रावल्यात, थोडी बसोवन आसात आनी तांणी काळजां मनांत हांवन उबारून आसात. सर तांची मागणी, तांचे कश्ट, तांच्या भाव भयणीचे कश्ट ते तूं स्विकार कर सोम्या. सबार आमची भाव भयणी पिडेंत आसात, तांकां तूं आपोवन ह्या वेळा ह्या जाग्यात हांव तूं गूण कर सोम्या. जावं जुदेवासाच्या विनंतेन आमी मागता हांव सोम्या तांकां तूं पाव. समेस्त क्रिस्ती कुटुंबां एकवटीत कर सोम्या. सर्व जगडे विराराय पयस कर सोम्या. बळवंताचेर तूं कर सोम्या आमच्या समेस्तांक. जे कोण विविध रितीन कश्टोवन आसात, जावं पुरो फिनेन्शियल प्रॉब्लेम्स तांच्या जिवितांत आसात, जावं पुरो जाग्या विशीं जगडी जावन आसात ते सौरित्यात कर सोम्या. जावं पुरो नास समाधान मानसीक पिडेंत आनी वळवळून आसात स्विकार कर सोम्या तांकां ह्या वेळा आनी तांकां तूं आशिर्वादीत कर. हर एक तांची इच्छा सोम्या तूं स्विकार कर. आमी जाणां सोम्या तूं आमकां आशिर्वादीत करतलोय. तूं दिता पर्यान आमी तुका वेंगोवन रावता सोम्या. तुका आमी सोडिना सोम्या, कित्याक तूं खंडी जावन दितलोय म्हूण तुवें आमकां सांगलाय. तर ह्या वेळा ह्या घडये ह्या वक्ता तूं आशिर्वादीत कर. आमी आशिर्वादीत जातल्या आनी घरा आमी संतोशान पाटी वेतल्या. तुका स्विकार कर ते आशिर्वाद संतोश हेरा संगी आमी वांटूंक शकतल्या. तर मोगाच्या भाव भयणी ताचे आशिर्वाद आमी घेवया. गावन गीत येद्या वडा.
Yediavoda sacramenta sasanama koroya purvilyatyarupabodla novioriti adarya somonveja asarvishya bhavatache paludevya zashe bhava dashe spota ullasani suteza podvi mahima sasna sasna yekastalya rasita duga yoga jaspirita samasavi navarta amen. प्रार्थूया देवा विची सक्रमेता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सरको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पळयत मिस्तरांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना Amen. तुझे भाग्यदा जेसु मोगाड़ा तुझे जेसु मोगाड़ा कष्टाची मोडा मुझे आयल्या वेळा तुझे रावपात येता जेसु मोगाड़ा तुझ्या नावान सोम्या भक्तीना मी समल्या भेटोच्या कामकां सावन बलिदान दयेन आमकां तूं फावो कर दर्या येवच्या तुझें दैवीक वरदान तुझ्या नावान सोम्या भक्तीना मी समल्या भेटोच्या कामकां सावन बलिदान दयेन आमकां तूं फावो कर दर्या येवच्या तुझें दैवीक वरदान सर्गी मन्नान आमकां तूं पोसताय उंड्या वायनान तुका स्तुतीराय जिविताच्या काळान दादोस करताय तुझे थंय आमकां एकवटायताय तुझ्या नांवान सोम्या भक्तीन आमी समल्या भेटोच्या कामकां सावन बलिदान दयेन आमकां तूं फावो कर दर्या येवच्या तुझें दैवीक वरदान बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.
आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्त ते मोगाच्या भाव बहिणीनो, भोव भक्तीन आमी या जुजे वासाच्या पूर्ण शेतांत आमी जमल्या आणि मोरी मायेचे फेस्त आमी आचरण करता आसतना मोरयेचे कथावेन घर संभावचे फेस्त आमी आचरण करता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो मोरी जावन आसा आमा मेस्तांक एक देख कारण तिने त्या देवाच्या योजनेन वांटेली जावन आमा मेस्तांक सोडवनदार पाठयलो. तर धन्य देवाक आमी अर्गान दिवया आनी खरेपणी आमचे अस्कत काय परत आमी ओळखून घेता आसतना देवाचे खरें भक्तने जोन घेव नितळपणाची आनी तशेंच पवित्रपणाची जिणी जिवंक देवाची कृपा आमी मागया. हांव पत्की सर्पदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बगेवन सदांच आमकां मोरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोनिया काकलूत सोनिया काकलूत क्रिस्ता काकलूत क्रिस्ता काकलूत सोनिया काकलूत सोनिया काकलूत. महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा कुसर्गी आदि शांति नचाईसा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्पदेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका वास्ता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाकडता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शिळे तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट कर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे. त्या पवित्रज्ञा सांगारी देवा बापाचे महिमे येशू ख्रिस्ता एकलोच पोरी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन आमेन
परतुया. सर्वेश्वर अर्चित देवा, मनीस आमच्या तुझ्या पुता पावत असली आवय दिवचे खातीर त्याच पुताचे मरण आदी फुडेंच तुझ्या दोळ्या मुखार दवरून आमकां मोरयेक तुझे गर्भ संभवान निष्कळंक केली आनी तिका पवित्रत्म्यान बरोवन तुझ्या दैवीक जिवितान घेतली. हे तुझे अपूर्व रचने खातीर संतोषाच्या उमाळ्यांनी आमी तुका वाखाणता आनी तुवें आमकां निर्मिलाय तें काम तुजे महिमेक पावो तें भाशेन करच्याक आमकां मोरये मायेचे विनवणेन दिसान दीस अदीक निर्मळ आनी पवित्र कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुझ्या पवित्र जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाय. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. सरीसपरा देवान आदामक उलो केलो आनी विचारलें, तूं खंय आसाय? ताणें जाप दिली, तूं बागेंत चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो. हांव विणगो आसुल्लो देखून हांव भियेलो आनी लिपलो. देवान ताका सवाल केलें, तूं विणगो आसाय म्हणून तुका कोणें सांगलें? हांवें आडवरलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें कितें? दादल्यान जाप दिली, तुवें म्हजी संगतीन करून दिल्ले स्त्रियेन त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. सरीसपरा देवान स्त्रिये लागीं विचारलें, हें तुवें कितें केलें? स्त्रियेन जाप दिली, सर्पान म्हाका फसयलें आनी हांवें तें केलें. तवळ सरीसपरा देवान सर्पाक म्हणलें, तुवें अशें केलें देखून सर जानवरां आनी मनजाती मदें तूं शिराप पडलोलो जावं. तुज्या पोटाचेर तूं सरतलोय आनी सगळे तुज्या जिवितांत धूळ तूं खातलोय. तुजे आनी स्त्रिये मदें, तुजे संतती आनी तिचे संतती मदें दुस्मनकाय हांव घालतलों आनी तिची संतत तुजे मस्तक चेंचतली आनी तूं तिचे खोटेक खोस मारतलोय. मनशान आपल्या बायलेक येव म्हणून नांव दिलें, कित्याक जियेतेल्या सर्वांची ती मूळ आवय. देवाचें उतर. देवाचे उडोपकार. सरीसपराक एक गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्र कार्यां. सर्वेस्पराक एक गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्र कार्यां. सरीसपराक एक गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्र कार्यां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जैत ताणें आपणायलां. श्लोक. सर्वेस्पराक एक गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्र कार्यां. सरीसपरान आपली सडवण कळीत केल्या, जनांगा उजीर आपली नितीवंतपणें उगडलां. इस्रायलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या दृढ मोगाचो आनी विश्वासीपणाचो ताणें उगडास काडला. श्लोक. सर्वेस्पराक एक गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्र कार्यां. प्रितुमेर शेकान शेक आसलेल्या लोकान आमच्या देवाची सोडवण देखल्या. सर्व भूनिवासियानो, सरीसपराक जैता ताळो काडा, उल्हासान गितां गावन ताका वाखाणा. श्लोक. सर्वेस्पराक एक गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्र कार्य. सांत पावलोन एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाब. क्रिस्त सवे आमकां आसा त्या एकवटान सर्गींची सर आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यान. ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी कातावीन जावच्या संवसाराच्या स्थापने आदींच क्रिस्तांतय ताणें आमकां विंचल्यान. आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा पासत ताणें आमकां जेजू क्रिस्तांतय आपणाची भुरगीं जायशीं पयलेंच नेमल्यान.
ताची कुशेणी अपेक्षा तशीच आसली. आपल्या मोगाच्या पुतांतय ताणें आमकां लाभाशे केल्ल्या कृपे देण्याच्या मोहिमेक स्तुती जावची म्हूण ताचें योजन. देव आपल्या योजनाच्या शेवटा आनी आपल्या कुशे प्रमाणे सगळें चलोवन व्हरता. जो देव जावन आसल्या आमकां क्रिस्तांतय विंचून ताणें आपली स्वंत परजा करून घेतल्यान. क्रिस्तांतय पयलें बरवसो धरली आसली आमी ताच्या मोहिमेक होगळीक हाडी जाय म्हूण ताणें आमकां आपोवणें दिलां. देवाचें उतार हें. देवाचे उपकार. तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदे. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. 6व्या महिन्यात देवान गब्रियल दुताक गलिलियाच्या नजरेत नावाच्या एक शहरांतले एक अंकवारीस अशी पटयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नावाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्ले. ते अंकवारीचे नाव मोरी. देवदूत भितर सन तिजे लागीं म्हणालो, नामान देवाचे कृपेन भरलेले सर्वेश्वर तुजे संगता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळीच शर्मेली आनी हो नामान कसलो जावेत म्हूण आपल्या इतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हणलें, भिये नाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नत तसो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचे राजसन सर्वेश्वर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदांकाळ तो रसवड करतलो आनी ताचे रसवडतेक अंत्य आसचो ना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनी आंकवार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नतीची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मोच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपले मतरे प्रायर एक पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी वांसडी म्हूण लेखलेले तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेद्वा मोरयेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेश्वराची साकर्ण. तुजे उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. तितल्यार देवदूत तिजे सरशिलो गेलो. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ताते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, एक दीस एकलो येजाक मरणाची शिक्षा पावो जाल्ल्या व्यक्तीक वा कैदीक भेट करूंक वेता आनी ताच्या भेटीचो उद्देश जावन आसलो त्या फाशी दिवच्या व्यक्तीक भेटोवन
ताजो आत्म्याची तयाराय करची अशें ताजे मरान शबीतयन ह्या संवसारी जावन ससनी जिविताक उतरां जाय म्हणलो उद्देश आनी हो येजाक ताका भेटता आसतना तो व्यक्ती कितेंच ह्या येजाका लागीं उलयना जालो विविध रितींनी ताका समजोनी दिल्यारी देवा विशांत देव बिरांते विशांत ताच्या भक्तांनी विशांत ताका समजोनी दिल्यारी तो कितेंच एक उतर उलयना जालो आनी हें समजलो हो येजाक अखेरीक तो म्हणटा हांव हांगासावन भायर सन वेच्या फुडें म्हजो एक उपकार करशी की आनी वो व्यक्ती ह्या येजाकाक संपूर्णपणे ताजे ताव पयस धाडचे खातीर केदींसांनी फाटी येना जावचे खातीर तो जैत म्हूण ओंपता आनी तेन्ना हो येजाक म्हणटा म्हजे संगी नामान मुरये म्हणलें एक मागणें तूं मागशी गी आनी तो जैत म्हणटा आनी येजाक आनी वो व्यक्ती सांगता प्रारंभ करतात नामान मुरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता आसा आनी अशें हे मागणे प्रारंभ करता आसतना जेन्ना नामान मुरये कृपेन भरलेले म्हणटा आसतना ताजे तोंड बावता आनी कितेंगी ताज्या जिवितांत भोगलेले भशेन तो भोगता आनी तो थिंबेर पडटा आनी मौनपणी थिंबेरच आसता आनी येजाक नामान मुरये म्हणले मागणे तो सांगूनच वेता आनी तो रडता आनी थंयच ते मोरी ताका आदार जाता आनी मागणे उपरांत हो कैदी येजाका लागीं म्हणटा हांवें एक सुटावे कुमसार जावंक जाय आनी देवाक आपणूंक जाय अशें सुटावे कुमसार जावन देवाक तो आपणयता आनी तो ताकाच तयाराय करता वय मोगाच्या भाव भयणीनो हें दृश्टांत जावन आसा मोरी जावन आसा आमची माय आनी तिची मजत बळवंत जावन आसा जेन्ना आमी आमच्या मायेक उलो करता तेन्ना ती आमच्या बदलेक आसता आनी आमचे पासो ती विनंती करता आनी तेच देखून आमी सायबिणीची लदीन मागता आसतना उलो करता पातक्यांचो आसरो ती आमचो आसरो शारो ती जावन आसा आज आमी आचरण करचे हे फेस्त मोरी मायेचे निष्कलंक गर्भ संभव जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो तिणें देवाचेर दवरलेली ती पातयेनी मात्र न्हय आसता संपूर्णपणी खऱ्या भावार्थान देवाक आपणोवन जियेल्ली ती जिणी त्या देखून देवान तिका विंचून काडलेली आनी त्या खऱ्या भावार्थान आमी जियोंक जाय म्हूण ती आमकां उलो दिवन आसा आनी दुसरें जावन आसा ह्या मोरेच्या फेस्ता द्वारी आमी पवित्रपणाची आनी कर्तवीन जिणी जियोंक ती आपोवणें दिवन आसा पयस सभा मासो मेस्तान जागयता मोगाच्या भाव भयणीनो पाताक मनशा जिविताचें जावन आसा आनी मनीस पाताक आदारता आसतना पातकी सैंब आमकां सदांच दांबोवन दवरता आनी ताजे तां भायर येवंक आमकां सोडिना कित्याक तातूंत आमकां संतृप्ती मेळटा कुशलाय लाभता त्या देखून एकलो मनीस जावन आसलेले आमी हांव आनी तुमी पडटा आनी जेन्ना आमी पडटा तेन्ना आमी उठता कित्याक देवाची कृपा आमकां ती उठयता आनी जागयता सांत पावल रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 3 वाक्य 20 आनी 3 म्हणटा मोगाच्या भाव भयणी कित्याक सक्कडी पाताक आदारलेले आनी देवाच्या महिमेंत वांटेले जावचे भाग होगडयलेले तसले त्या देखून आमी
सदांच तयार रावूंक जाय. ती कृपा आमची करून घेवंक मोरये बरी पवित्रपणाची आनी कथावीन जिणी जिवंक प्रयत्न करण, ते पवित्रपण आपणोवन क्रिस्ताक आमी सदांच आमचो करून घेवंक. मोगाच्या भाव भयणीनो, मनशान ताज्या सक्तेन पदकांतलो सोडोवंक साध्य ना. सबारपटी आमी चिंतूंक पुरो, आमी बळवण जावन आसा, आमकां अधिकार आसा, पूण ह्यो सर्व बळवणकाय आनी अधिकार ह्या संवसाराची जावन आसा, पूण आमच्यान कितेंच आमी करूंक शकना. आमकां दैवीक शक्तीची गरज आसा. वी नीड द डिवायन ग्रेस. त्या देखून म्हज्या भाव भयणीनो, देवाची आशा जावन आसली मनशानच मनशाक सोडोवंक जाय. आनी हे वर्त योजन आमी जना पोरण्या सोदल्यांत देवान रुपीत केलें जावन आसा. विविध रितींनी तो वावरलो, पूण कितेंच सुफळ जावंक ना, फळां बरी जावंक ना. पूण क्रमेन फकत एकच एक योजन पळदीक जालें, तेंच तेज्या पुताक ह्या संवसारी धाडचें. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, ताज्या पुताक ह्या संवसारी धाडचें आमच्या सोडवणे पासून मॅजीक वा तंत्र जावन न्हय. आमी मुवींत पळोवच्या बरी सुपर हिरोज तसल्या मनशां जावन न्हय. पगार मनीस जावन ह्या संवसारी येवन आमचे बरी जिणी जियोवन पाताक म्हळें कितें म्हूण जाणा जावन आनी मनीस जावन आमी ह्यो संगती आमच्या जिवितान साध्य म्हणलें तो रुता करता. फकत देवा कल्तीमान घालन, देवाचे बरोवसो दवरन जेन्ना आमी भगवता तेन्ना देव आमकां उठयता आनी आमी पवित्रपणाची कथावेन जिणी जिवंक शकता. ह्या संपूर्ण कांयच्या मनशाक प्रसोत आनी जल्म घेवंक त्या देखून कथावीन स्त्रियेची गरज आसली. आनी तीच जावन आसा. आमी देवाच्या उतरांत वाचले, नजरेत गांवची मोरी तेच देखून भाव भयणीनो जावन आसा. क्रिस्ताच्या सोडवणेन भागीदार जाल्ली पयली स्त्री मोरी जावन आसा. क्रिस्ताच्या सल्वसावाचें पयलें फळ आनी तेच देखून आमी मागता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशींचे जेजू. ते पवित्र कायेन भरलेलें फळ आमकां सोडवून हाडूंक कारण जालें. त्या देखून मोरये मायेक आमी आमच्या पवित्र सभेंत आमच्या कथोलीक धर्मांत प्रमुख पात्र दिता, जागो दिता. कित्याक तें फळ आमकां तिच्या पुता सशी जेजू क्रिस्ता सशी आपोवन व्हरता. आमच्या अस्कत कायांत आमकां आदार दिता. आमच्या कश्टांत सदांच आमकां जायशें करता. मोगाच्या भाव भयणीनो, कशें आमी जाणा जावंक शकता. मोरी पापकत नासता गर्भी संभवली म्हूण. लुकाचो अध्याय 1:20-8. नामान कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगता. हो नामान आमी खरेपणी समजून घेवंक जाय. कृपेन भरलेलो म्हणलो नामान प्रत्येकपणी कथावीन जावन आसा. मोरी म्हळ्यार आमकां समजयता. कित्याक जेन्ना आमी पदकान पडटा मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाची कृपा आमी सांडटा. तशेंच जेन्ना प्राजिताद्वारी आमी रुदान करून फाटी येता तेन्ना देवाच्या कृपेन आमी भरता. आनी तो आनंद, ते समाधान आमी भोगचें जाय की खरी जिणी आमी 1 दीस 2 दीस 1 हप्तो 1 म्हयनो म्हणसर आमी जिवंक शकता. आनी ह्या प्रमाणे आमी जाणा जावंक शकता. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेन्ना देवदूत देवाद्वारी तिका उलो करता, नामान कृपेन भरलेले, ती संपूर्णपणी कृपेन भरलेली स्त्री जावन आसली. त्या देखून देवान तिका विंचलो. जेन्ना ही कृपा आमी ओगडयता तेन्ना
आमी कथावीन पूण आमी 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 आमच्या जिणेंत जावन आमी ओगडयता मोगाच्या भाव भयणीनो. नामान मुरे कृपेन भरलेले म्हणल्याचो अर्थ मोगाच्या भाव भयणीनो मोरी पत्कावीन जियोची देवाच्या मोगान भरलेली व्यक्ती म्हूण अर्थ. दुसरें जावन आसा सोमी तुजे संगाता. अर्थ बोस सोंपो मोगाच्या भाव भयणीनो. देव मोरयेच्या जिणेचो वांटो जावन आसलो त्या देखून देवान तिजो इतलो मोग केलो की तिका विंचून काडले. जेन्ना देव आमच्या जिणेचो वांटो जाता तेन्ना देव आमचे संगी आसता, आमचे संगी तो संकता. त्या देखून आमची जिणी जावंक शकता सोंपी जिणी मोगाची, भोगसण्याची, हेरांक आपणोवची, हेरांक सगळें आमी वांटून घेवची. जर हे गूण आमचे ते संपूर्णपणी नात तर ते आमी चड आनी चड आमच्या जिणेंत वाडवळ जायशें आमी करूंक जाय. फकत आपणोवन कलतेपणी जियेवन देवाची उतरां सारकी जिणी. कारण मोरी देवाच्या उतराची जिणी जियेली स्त्री जावन आसा. जेन्ना मोरी उसरता हांव जावन आसा सोम्याची चरण दासी तुज्या शब्द प्रमाणे मुजे थंय जावं. पळय मोगाच्या भाव भयणीनो भोव कलतेपणाची ही स्त्री ही आवय संपूर्णपणी भेटोवन दिता जावंक जिणी देवाची तिच्या जिणेन. मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या मनशा जिवितांत हडकलीच्यो संगती जावन आसा कलतेपण. आमी कलतेपणी समर्पण दिवंक फाटीं सरता. जावंक पुरो देवा मुखार, जावंक पुरो आमच्या भाव भयणी थंय आमच्या कुटुंबा जिवितांत ती. जर तर एकलो पती पतीने काल जावन जियेना तर पतीन तशेंच पती थंय भुरगीं आपल्या वडयलांक तेन्ना थंयसर समाधान आसना मोगाच्या भाव भयणीनो. न्हय त्या देखून कलतेपणां ती गरजेचे देवा मुखार मनशा मुखार. कित्याक जेन्ना आमी कलतेपण आमी उसरता त्या प्रमाणे जियेता तेन्ना आमची जिवीत बदलता. देवाचो प्रकाश अधिक अधिक रितीन आमच्या जिणेंत पसरता आनी हेरां जाणां जावंक शकता. हो व्यक्ती जावन आसा, ही व्यक्ती जावन आसा देवाच्या आशिर्वादान भरलेली. नंतर आमच्या भाव भयणींनी उलोवची उतरां जावन आसा ती मनीस जावयेत भिरांकूळ सैताना बरी आसा. तशें जावंक नजो मोगाच्या भाव भयणीनो. तशें जावंक नजो. जेन्ना आमी जावया देवाक आमी वळखून घेता आसतना क्रिस्तान आमकां पावो ती वाट पावो केल्या. त्या देखून मोरजी बरी खलतीमान आमी घालया आनी तिजे बरी जिणी आमी जियेवया. त्या बरी आमी कितें करयेता मोगाच्या भाव भयणीनो. पयलें पवित्रपणाची आनी निश्कळपणाची जिणी आमी जियोंक जाय आनी सांबाळूंक जाय. आमी जाणां ह्याजाक भाव साबार पुटी जाणात साबार कुटुंबा जिवितांतली आमचे अशें येता आसतना आनी जीवन उतर प्राय पावलेली व्यक्ती उचरतात. म्हज्या कुटुंबा जिवितांत साबार पुटी हांव चुकोवन पडल्या फादर. हांवें निश्कळपणाची जिणी जियोंक ना. कुशलायेक हांव बली जावन साबार पुटी म्हजो गर्भ हांवें काडून सोडला. ह्या संवसारीच्या त्या नणतुल्या भुरग्याचो हांवें नाश केला आनी तो अपराध तांणी मरा पर्यंत भोगतात मोगाच्या भाव भयणीनो. आमी सर्वां जागृत तुकायेन आमची जिणी जियोंक जाय. ही लौकीक कुशलाय आमकां संतोश दिता तें खरें पूण पवित्रपण आनी निश्कळपण आमकां सदांच सस्नीक जिविताचो संतोश आनी आनंद आमकां पटयता. त्या देखून हाजेर आमी नदर दवरया आनी त्या प्रमाणे जियोया. दुसरें भक्तीपण. मोरी जावन आसा भक्तीपणाची व्यक्ती देवाची उतर आपणोवन कलतेपणी समर्पण दिवन ती जियेली आनी रेखपणी ती भक्तीपण आमी ती आसा करूंक जाय. आमचे तकेत मान्य आसता जेन्ना आमी कुटुंबा जिणी जियेता जेन्ना आमच्या भाव भयणी भेटता तेन्ना ती भक्तेपण आमच्या जिवितांत आमी दाखोवन दिवंक जाय. जे मागणे हांव करता ते सत्यवंत मागणे जावन आसा नटन न्ही.
तिसरें जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो समर्पण. सदांच हांवें खालतेपणी हांवें म्हजें समर्पण करूंक जाय. तेन्ना मात्र देव म्हाका उबारता, उंच उबारता. म्हजें हस्कत काय येता, जें कितें म्हजें सेल्फिशनेस म्हजें तें आसा त्या सर संगतींत हांव उबारता. म्हज्या कश्टा पिडेत हांव तो म्हाका उबारता. म्हज्या दुबळेकायेत हांव तो म्हाका उबारता. आनी सर संतृप्ती हांव जोन घेवंक शकता. आनी निमाणें जावन आसा उदारपण. जें कितें देव म्हाका दिता तें उदारपणी हांवें हेरांत थंय हांवें वांटोवन घेवंक जाय. मरी एलिझाबेथाची भेट करता आसतना उदारपणान तिची सेवा करूंक लागली. तेच प्रमाणे हांवें करूंक जाय. तर मोगाच्या भाव भयणी, मरी मायेक आमी व्हरतो मान दाखयतना, गौरव दाखयता आसतना तिची ससाय सदांच आमचे ते आसून दी. आनी आमी सदांच तिजे तशीं या आनी ती आमकां कुमो करतली. आमेन. सर्व आमी उबे रावया. आमचो भवर्त थीरपणे आमी उचरया. सतमंता देवाक सर्पदेवदारा बापा, सर्ग आनी प्रितमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या स्पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्रत्म्यावर गर्भे संभवलो. ओंकार मिडियेतान जल्मलो. पंचपणे ते करताना कश्ट सोंसले. ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकेपिलो. तो मेल्ल्या मध्ये देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो. सर्गार सोडलो. सर्पदेवदार देव बापाच्या उजव्याक बसल्या. थंय जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुन्सिपी करून घेतलो. सतमंता पवित्रत्म्या कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकदार, पातकांचे बक्षणे, पुढचे जिवनपण, ससनाचे जिवीत. आमेन. पानांको 130. स्वीकार कर बापा, स्वीकार कर बापा. आमकां साज भेटयता. स्वीकार कर बापा. जीवन पावन कर, दयाळ मोगाळ बापा. स्वीकार कर, स्वीकार कर काणीक मोगाची. वोत आमचेर कुरपेशीवर, दैवीक देणी सर्गीची. स्वीकार कर, स्वीकार कर काणीक मोलाची. वोत आमचेर कुरपेशीवर, दैवीक देणी सर्गीची. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेवदार देव बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेहमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्वर मानून घेव. भोव पवित्र बापा, हांव कुंवार मरेच्या निश्कळंक गर्भसंभवा पासो तुका दिन वासून हे वाखाणणेचें बलिदान आमी तुका भेटयता. ताजे वरवीं गुन्यांवांतले आमी दिसान दीस मेकळी जावन आमचे निर्मळ जिवी तुका मानतात तसलें वाखाणणेचें बलिदान जावं फावो. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेश्वर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सपदवेदरांनी ससनाच्या देवा, सर कळ्यांनी सर थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भोव भाग्योत आमकां मरेक
जेदना तुझे आवयन आपल्या कुसव्यान सांबाळली, तेदना मूळ पातकाच्या सर कथांतली तुवें तिका खरीत मोगान निवारली आनी कुरपेचे भरतेन पोवीत केली. सगळो अपराध आमचो काडून उडोवंक निर्मिलो निश्कलन निरापराधी मेंढरो तुजे कुशेन मनशा सैबान जावंक आसलो. खरो पूत अंकवार मोरयेसो देखून तुज्या पुताक पावत असली आपोर अजपान तुवें आवय रचली. अशें ती तुजी धूव जावंक पावली आरंभ आनी खुणा पवित्र सभेची, जेजूचे खतमिरी नासलेले रूपवंत पत्नीची. तुज्या भुरग्यांच्या दोळ्या मुखार पवित्र कायेचो अर्सो करून दवरची. निष्कळंक अंकवारी प्रास उत्तम वर्ती दुसरी कसलीच रचना तुवें येवजिली. केदींच भायर सरली ना तुज्या हातांतली आनी तुजे परजेक तुजे बरेपण आनी दया मागतेली. अदीक श्रेश्ठ शरणीत मेळची ना दुसरी. देखो तुज्या देवदूता भक्तां सांगाती संतोषाच्या उमाळ्यांनी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूं वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नी कराराचें रगत, पदकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचें पासोत आनी समेस्त मनशा पासो तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबर तसो गोड परगटुया. तुझे मरण आम्ही समर्पता, तुझे बोल जीवन बोल आम्ही परगटता, तुझ्या येण्या जम्या जेजू आम्ही बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता.
आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सोडवणाची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्मेवर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्य प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या आजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन जुजे तिचो पती, भाग्यवन धर्मदूत, भाग्यवन जुजे वाज आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या वर्त्या घडये आमकां आमी भेटोवन दिता आसतना देवा लागीं आमी परतून मागया देव आमकां आशिर्वादीत करतलो, पोशीत करतलो. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पयस जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां जाळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या चडोवन दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवचे नत्रेक तेले आमकां तुजी उदार काकलोतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोंवतणेचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाने तुका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे एकामेकाक शांती दियात. जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जोनाका पयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आशेता काळीज म्हजें स्वारी येण्या तुज्या राखून रावता दीस आशे
खेड्यार तुझ्या कोणवता दीस पडते मेळो मोगाक म्हज्या प्रार्थुया बापा सर्या विस्मिता घडणारा भगवंतांकवार मोरेन तुझे अभो पवित्र पुताक आपल्या कुसव्यान घेवचो आसलो देखून तुवें तिका मूळ पातकाच्या खतंडली निवारली आनी तुज्या जिवान सुभमपणी भरली त्याच तुज्या पुताक ह्या संवसारांत आमी घेता देखून ताजे वरवीं आमकां दिसान दीस अदीक निर्मळ आनी पवित्र कर आनी उतरावर्त्या जिविताचे भरतेक आमकां पावय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. सरपदवीदार देव दयाळायेन तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आनी तुमकां सर वायट विघ्नांतली निवारूंक आमेन. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान बरवशान आनी मोगान तो बरोवंक आनी तुमची कुटुंबां जिनी बऱ्या करण्यांनी सुपळ करूंक आमेन. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां पावोवंक आमेन. आनी सरपदवीदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबेन सदां आसूं. आमेन. वचून ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मुखाळ भाव भयणीनो ह्या पवित्र तळार सांजुजे वास बापा मुखांत्र बरेपण जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार मागता आसतना तुमी भेटयल्ले सर्व इरादे सुपळ जावन दी म्हणून आमी मागता. आयच्या दिसाचें भक्तीपण चलोवन येल्ले मरादीक बाब फ्रांसीस सुनील डिसोजा प्रस्तुत कारकळ निट्टेंदासच्या आशा कृपा कावन्सिलींग सेंटरांत सुपिरियर जावन तांचो वावर जीवन आसात. हांगासर येवन हें आराधन मिसाचें बलिदान आनी देवाच्या उतराचो नियाळ दिवचे म्हण तांकां विसरल्या वेळार भोव खुशयेन ते हांगासर आयल्यात आनी आयच्या दिसाचें भक्तीपण तांणी चलोवन व्हेलां. हांगासर हजराच्या सर्व भक्तिकांच्या नांवान तेच बरी पूर्णशेताच्या डिरेक्टर मनादी आसिसी बापांच्या नांवान आनी म्हज्याय नांवान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमच्या मिसाबांक सर्व आमी बरें मागता. बाब सुनील डिसोजा तुमकां देव बरें करूं. कुमसाराक संगात पोवन दिल्ले मनादीक दिपाक तुमकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. कंदाराचें मुखेल पोवन घेवचो मानेस सैमान पायस आनी ताका संगात दिल्ल्यांक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मानेस विवियन ते डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालाक मानेस स्टीफन मेंडेस आनी सर सिब्बांदेक देव बरें करूं. सांजुजे वास बापा मुखान देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. सांजुजे वास बापा वगळा पारी मान तुका कृपा मागून दे बापा विघ्न सांडेना. देखन बसया. मुखाच्यानो फाटल्या हप्त्यांत हांगासर जायती तेसावां पडुल्लीं आनी ती व्हडल्या बॅगांत ओट्टुकून दवरली. हांगासर हाडल्यार आल्तारी मुखारच व्हडलो एक मुडोचो जाता. देखून ही सगळीं तेसावां झुजवाजाक कळीत जावच्या दिशेन थंयसर सगळीं ती ओट्टुकून दवरल्यात आनी हांगासर आयिल्ल्या सबार आनी तांच्या जिवितांत बरेंपण मेळटा म्हणल्या विश्वासान बरयल्लीं आसात आनी मेळा जाय म्हणल्या आशेन बरयल्लीं आसात आनी देवा लागीं मागोवन दिता म्हणल्या फातयेन हांगासर येवन
घाल्ली आसात देखून ह्या सर्व त्या सवांचो एक घडीभर उडास करया आमी हांगासर आयल्या आमचे आमचे इरादे आमचे आमचे त्या सवां घेवन आमच्याच भलायके थंय आमी दिश्ट घालया आमकां गरज आसची भलायकी म्हज्या कुडींत म्हज्या विश्वांनी म्हज्या मोतेची म्हज्या आत्मीक संगतेची देवान बरेपण म्हाका करूंक आसा आनी म्हज्या कुडींत आसची जायती पिडा मारे कारती जावं पुरो कठीण ती जावं पुरो वखदार हांव आसा जावं पुरो ह्या ते पिडे वरवीं हांव कश्टाता जावं पुरो ह्या समेस्तांचो उडास करया सांगाताच आमच्या कुटुंबांत आम्हाला वरवीं ह्या इतर वायट सवया वरवीं सगळें कुटुंबास कश्टाता शेतसमाऱ्यांच्या मनस्तापा वरवीं म्हालगड्यांनी तयार करून दिल्लो जागो आज आमकां सारकें वांटे करूंक नासतना आमचो स्वार्थ आज मुखार आसून कितलेशे जाग्या खातीर कोर्ट केसी जावन आसात ह्या समेस्तांक समियांच्या पांयतळी हाडया कुटुंबा भितर जियो नासची जावं पुरो सून जावय पूत अशें घरा भितर आसचे समस्ये ह्या सर समस्यांनी बरेपण मेळोवन कुटुंबांत एकवट राज करून दी आवय बापायनी आशेवचें भुरग्यांचें बरेपण आनी बरें आशेवन ती मागता आसतना तांचें तें बरेपण मेळोवन दी भुरग्यांक बरो फुडार भुरग्यांक बरें जिवीत आनी भुरग्यांनी आवय बापायक मानान गौरवान लेखचें तसलें भाग आनी आवय बापायक भुरग्यांनी संतोश दवरचें तसलें एक जिवीत भुरग्यां तावन आवय बापायक मेळोवन दी भुरग्यांचें शिकप भुरग्यांचो फुडार कुटुंब बांदून हाडूंक आशेतल्यांक बरी सैरीक काजार जाल्ल्यांक भुरग्यांचे देणे आनी भुरगीं जल्मल्ल्यांक बऱ्या भलायकेन त्या भुरग्यांनी आसून कुटुंबान संतोशान जियोवच्याक परगांवांत वावर करनासात थंयसर सुरक्षिताय शिकप जावन बऱ्या कामांच्या सोदनेर भायल्या गांवांत गे परगांवांत गे ह्या इतर सरकारी कामांनी गे प्रयत्न करतल्यांक बरो कामांचो आशिल्लें तांकां फावो जावं दी आनी विविध रितींनी जिवितांत बरेपण आशेवन वावर करच्या जावं पुरो कॅन्सर टीबी मरेकार पिडा आंगार कातेची पिडा ह्या इतर एलर्जीची पिडा विविध दुखी भोगची कुडी भितर ह्या समेस्तांक समियांच्या पांयतळी आमी दवरया जुजे वाज तांच्या खातीर विनंती करून दी बरें आशेवन बरें मागून बऱ्याचेर भर वचून आशिल्ल्या समेस्तांक बरेपण मेळोवन दी म्हणून जुजे वाज बापा लागीं आमी मागया एक घडीभर आमचेच वैयक्तीक गरजो जुजे वाजा मुखांत्र देवाक आमी भेटोवन दिवया ह्या पुणथळार विविध रितींनी सेवा दिवच्या दान दिवच्या कुमक करच्या वाड्यावार रांदून आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवणांक आदार दिवच्या मुडीप फिरगजेंतल्या वाड्याकारांक आनी हांगासर विविध रितींनी सेवा दिवच्या ही पूर्ण शेत आज एका रितीच्या बरेपणांत मुखार सरूंक कारण जाल्ल्या सर्व आदल्या विगारांक आनी विविध रितींनी सांगातपण दिल्ल्या भक्तीपण चलन वेल्ल्या सर्व पाद्र्याबांक आनी हांगासर हजरपण दिवन जुजे वाजा मुखांत्र बरेपण आशिल्ल्या सर भक्तिकांक बरेपण मेळोवन दी परगांवांत वावर कुटुंबां भितर कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर करचीं कामां ह्या आस्पत्र्यांनी घरांनी हांतुळणारे निदोनासच्या पिडेस्तांक बरी भलायकी जायते चिंताप आमी चिंतून आसा ह्या सर्वांनी बरेपण मेळोवन दी आनी हें लाभता म्हणल्या फातयेणेन आमी सर्व सांगाता मेळया आनी हांगासर आयिल्ल्या जुजे वाजबापा लागीं मागल्ल्या हर एकल्याक ताणें मागल्लें जुजे वाजबाप मागोवन दिवन दी म्हणल्यार त्या फातयेणेन हात वयर घालया एक आमच्या पायक नामान मरी आनंद बापा दिंबेर पडोवन जुजे वाजाक आमी उलो मारया जुजे वाजा मुखांत्र देवाक आमी उलो मारया आमच्या बापा सर्गीच्या जशी सरकार जाता तशी संवसारांत आसा आमचो दिसपडटो जावंक दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यां पडून दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार नमान बरी कृपेन भरले सुमी तुजे सांगता स्त्रियंत तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू भगेन बरी देवाचे मे अम्मा पप्प्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वथा आमेन जुजे वाजाच्या नवेनान दिमी घालया दिंबेर पडोवन मागल्लें जुजे वाजान ताच्या जिवितान दाखोवन दिला
जर तर हांगासर आचार्यां घडला जुजेवाज बापान दिंबी घाल्ले आनी तें थळ थंयसर जर तर उदक उसळ्ळें आचार्यां घडलें तुज्या म्हज्या जिवितान खंडीत जावन जुजेवाज बाप देवातान मागून ही आचार्यां करतलोच देखून सर्व आमी भक्तीपणान ह्या नोवेनांत आमी वांटो घेवया. सांजुजे वासाची लदीन सोमया काकुळदामची कर सोमया काकुळदामची कर क्रिस्ता काकुळदामची कर क्रिस्ता काकुळदामची कर क्रिस्ता आयकमका क्रिस्ता आयकमका क्रिस्ता दयेन आयकमका दयेने कामका सर्गींच्या देवा बापा काकुळदामची कर देवा पुता संसाराच्या धारका काकुळदामची कर देवा पवित्र थिम्या काकुळदामची कर सांतिसिमा त्रिंदादे कास देवा काकुळदामची कर गोंयच्या बेनावलीन जल्मल्ल्या सांजुजे वास बापा सोदनिधी कर आपल्या आवय बापाच्या देवास्पना वाढून आयल्या सांजुजे वास बापा आंबा सोदनिधी कर दुबळी गायची जिने जीवन सुगुर्त जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजे वास बापा आंबा सोदनिधी कर सगळ्या किनारान पवित्रपणाचो परमळ पासरल्या सांजुजे वास बापा आंबा सोदनिधी कर श्रीलंकान दगदोनी संपडल्या कतोलिकांची बिरमत पावल्या सांजुजे वास बापा आंबा सोदनिधी कर मरियमाय सवाक जावन आपणाक मरियमाच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुजे वास बापा आंबा सोदनिधी कर भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नाच जावन वेच्या कतोलिक बोवाळ जीव केल्ल्या सांजुजे वास बापा आंबा सोदनिधी कर कोंतांचे भक्तीपणादान मरियमायचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्या सांजुजे वास बापा आंबा सोदनिधी कर कश्टान संपडलेल्यांच्या गरजांत पावून तांकां बुजयल्या सांजुजे वास बापा आंबा सोदनिधी कर देवाचेर बोवाळ दवन जिणेंत आयिल्ले सर्व कश्ट अनुवार दैरान सोंसल्या सांजुजे वास आंबा बापा सोदनिधी कर भुरग्यांक जल्म दिवचे बाग नातल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजे वास बापा आंबा सोदनिधी कर बोवाळ सणून पयस गेल्ल्या शेड्यांक एका गवळ्या कालिणा धाडूंक वावुरलेल्या सांजुजे वास बापा आंबा सोदनिधी कर देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वां देवा सरशी हाडून पेसाडल्या सांजुजे वास बापा आंबा सोदनिधी कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले समका येसुमिया देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले दयेने कामका येसुमिया देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले काकुळदामची कर नोवेनाचे मागणे हे सांजुजे वास तूं आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गींतां देवाची बेसांव आमकां वाटीत आसाय तुजें जिवन आमकां एक आदर्श तुवें चलयल्ली वाट आमच्या क्रिस्तजीने मेल फंक्त तेच वाटेन आमी चलच्या तुजे तावन प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पिता सांजुजे वास देवाच्या मोगान तुजें काळीस पेटतलें तुज्या जिणेन देवा सपरमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तसो मोग हजारां लोकां वांच्या तूं सुरसुरीत जालोय अंधकारांत बुडोवन आपल्या जिणेची वाट वगलयिल्ल्या सत्शीं तूं धांवलोय तांकां जिविताचें उतार परगट कर सक्रामेंत दिवन देवा सत्शीं हाडलें हे मिसांव करतना तुका पुरासन जाल्ली म्हूण ना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय कसलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी कितलात घाल देवाचे उतार परगट कर आमची काळजां उरबेस कर पेल्या जपाच्या विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांजुजे वास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसतांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांत तूं पावलोय तांची दुकां तुवें पुसलीं तांच्या जिणेंत नवो बरवसो हाडलोय जेजूच्या ल्हाना भावंडांच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे मारिफा शिकयलें आसता जेजूचे सारकें दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्ट जाल्या तें पळय तांचे सेवे लागून आमकां प्रेरीत कर सांजुजे वास ह्या संवसारी देवाच्या हातीर जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सवय आसली आनी सबारान देवाचो आदार मेळासो केलोय आज सरकाराचा देवा सरशी तूं आसाय थंयतान तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जिवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिड्या आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासो देवा लागीं माग ह्या घडी या म्हज्या गरजां पासो देवा लागीं विनंती कर मौन पोनी आमच्यो गरजो जुजे वास बापाच्या पांया तळा समर्पण दिवया. संगता मागया सांजुजे वास देवाच्या मोगाळ वेंगेतावन केदींच पयस वचूंक आमकां सोडी नाका दुस्मनांच्या सरपासा जावन आमकां राखून व्हर बावार्थाक आज वेच्या संगती बली जावं दिवं नाका जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवंक मरियमाच्या गोपान रावूंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयना उपरांत तुज्या संगता देवाच्या सर्गींच्या घरांत ससना जीवचे भाग आमकां मेळाशें कर. आमेन. सोम्याचे नावे आमचो आदार तांणी रचला सर्ग आनी संसार सर्वेश्वर तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो प्रार्थुया.
सर्गींच्या बापा, विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक सांपडलेल्या थंय तुजे काळीज कितले मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयला. तेच परी तुज्या सेवाका सांजुजे वासान आपले जिणे आनी मरणान जैती आजापा करून तीच मोवाळाय लोकांक दाखोवन जैत्यांक पयस सभेच्या गोपान ओडून हाडली. ताजे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले, विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. हे घडये आमी उसरलेल्यो आनी उसारिनातलेल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी कुशी वयतर हे उपकार आमकां तूं फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवय आसो. प्रार्थुया. आज सांज जुजेवासाच्या नव्यानाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवातावन येता. तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो. आमेन. सांज जुजेवासाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताज्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी सोलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साखरेची मनशां जावं तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळो. आमेन. सांजुजे वास सर्गींच्या राजान बापाच्या एकवटान आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष भरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत बागेवनपणाचो मुकोट जोडोवन ससनाक संतोष भोगूंक पावो. आमेन. आनी त्याच सोडून दरा देवाचो, बापाचो, पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवोंक आनी तुमचे सोबे आसो. आमेन. सांजुजे वास बाबा होगळा पारी मानतो का कृपा मागून दे बाबा विघ्नान जाणी नाका. Jesus socorro tu si saloi sanesta so rasar mieloi vignan vara kastani duha sugnaratya moga dardo vendeloi sanju sevas baba ogla bani manduka सर्गीच्या वाटेन सोलोंग शिकय आतां जाणून आरार लाभय सोडून दी
बापा आमकां कर बेगीन गुरसेच्या गुरवेन वार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.